नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां येवपाक लागल्यात उक्ताडार. आमदार विरेश आनी मनोजा मदीं सुरू आसात अंतर्गत केस्तांवां. आरजीपी पक्षात पडटा फूट, लोकांक पडला प्रस्न. बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान पेटयले उतरांचे फार. लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस, मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचेर टिका. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक दिल्या मान्यताय. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन जातली प्रभावी. लयराई देवीचे जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांव वचून जात्रेच्या तयारेचो घेतलो आढावो. कुसमण केपें वाठारांत केप्यां एका बंद घरांत आवय धुवेची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ल्यान वाठारांत पातळा बोवाळ. ह्या प्रकरणाची चवकशी करतात केपें पुलीस. आम्याची तोरा काडटना लागलो शॉक. तिळामळ केपेचे बायलेक आयले मरण. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आतां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. आमदार विरेश बोरकार आनी पक्ष सुप्रिमो मनोज परबा मदीं आशिल्लीं केस्तांवां दिसून येतात. जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्ल्या वादाक लागून आरजी पक्षा अंतर्गत फूट पडटा काय कितें असो प्रस्न उपरासला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हाणें मनोज परबाचेर केल्ले टिपणे वयल्यान वादाची सुरवात जाली. जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आनी पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशा कडेन प्रस्न उपरासले. ताचेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्या सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटा कडेन बसका घेवपाचे थारायले. ह्या बसकेत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काडलो. पक्षाच्या आड काम करता म्हूण सांगून आल्मेदाक धारेर धरलो. ह्या मुद्द्याचेर भासाभास चलताना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-23 जुलियस आल्मेदान पक्षाड उलयताना एका समाज वावुरप्याचो पोस्ट लायक केल्लो हाचे पुरावे लेगीत उक्ताडार हाडले. जाणा जावन मनोज परब जुलियसाचेर आरोप घालता आनी पोरणे पुरावे भायर काडटा अशें सांत आंद्रे गटाचें म्हणणें. देखून सांत आंद्रेचो गट ठामपणान जुलियस आल्मेदा बरोबर रावलो. पूण रोखडेच जुलियस आल्मेदाच्या नांवान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडियाच्या पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू तशेंच ताचे संबंध पार्टी कडेन ना अशें घोशीत केले. ह्या पत्रांत जुलियस आल्मेदा पक्ष फुडाऱ्या आड भायर उलयता तशेंच समाज माध्यमाचेर पक्षाच्या आड आशिल्ले लोकांचे पोस्ट लायक करता अशें रजावय दिले अशी माहिती गोमंतक टीव्हीक आरजीपीच्या एका कार्यकर्त्यान दिली. त्याच दिसा सांत आंद्रे गटांतले कांय वांगडी जुलियस आल्मेदा बरोबर ठामपणान उबे राविल्ल्याचे दिसून आयले. विरेश बोरकारान आपल्या सांत आंद्रेच्या गटा बरोबर बसका घेवन आपूण जुलियस आल्मेदा बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो अशें आश्वासन दिले. मजगती मेळिल्ले म्हायते प्रमाण विरेश बोरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं मनोज परबाक लागीं आशिल्ल्या दोगांक विरेशान कामावयल्यान काडून उडयले अशी माहिती विधानसभेतल्या सुत्रां कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा. एकंदरीत पळयत जाल्यार मनोज परब विरेशाचेर जैटा अशें फेसबूक पोस्ट घातिल्ले दिसून येता. तशेंच मनोज परबान शुक्रारा राती 2 वरांचेर जेलस अशें आपल्या फेसबूक पेजीचेर पोस्ट केल्ल्यान मनोज आनी विरेशा मदीं फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता. मजगती हे विशीं गोमंतकान आमदार विरेशा कडेन आनी मनोज परबा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तांच्यांनी फोन घेवंक ना. कांय दिसां आदीं मनोज परब तशेंच ताचे समर्थक प्रसार माध्यमां आड उलोवन उजो करताले. पूण आतां चित्र पळयलें जाल्यार तांचे मदीं उजो पेटला अशें दिसूंक लागला. ही आतां 2 खाप्या फुडाऱ्यां मदीं पेटिल्ल्या उज्याची कीट आनीक भगभगतली काय ना ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. तशेंच ह्या पेटिल्ल्या उज्याचो परिणाम पार्टीचेर आनी येवपी वेंचणुकांचेर पडटलो काय हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बायलां आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन परतून एक फावट बायलांच्या हक्का कडेन तडजोड केल्या असो आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खाशेली विनंती करून लेगीत काँग्रेसीन आपलो निर्णय बदलूंक ना. 1998 वर्सा काँग्रेसीन अशीच भूमिका घेतिल्ली. देखून लोकांच्या घराघरांनी वचून ह्या घडणुकेची म्हायती दितले. तशेंच बायलांक आरक्षण दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा अशें दामून सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक काँग्रेसीन आनी ईडी अलायन्सान विरोध केल्ल्यान लोकशाये खातीर हो दुर्दैवी दीस अशी खर टिका मुख्यमंत्र्यान केल्या. नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल जे आसा तें बिल काल 2/3 मेजॉरिटीन पास जालें ना. खरें म्हटल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सगळ्या पक्षां कडेन अपिली केल्लें, तांकां व्यक्तिगत पत्राय बरयल्लें आनी तांकां ह्या सगळ्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो अशें म्हणून तांचे कडेन रिक्वेस्टूय केली. अनफॉर्च्युनेटली काँग्रेसीची पळय जी घातकी परंपरा आसा ती परंपरा हांगाय चालू उरली आनी म्हणून ते लज काँग्रेसीक म्हटल्यार ही बायलांच्या संदर्भात महिलांच्या संदर्भात खूब बरे गजाली फक्त तोंडान उलयता, पण प्रत्यक्ष जेन्ना वेळ आयलो त्या वेळाचेर ते सगळे फाटी सरले आनी ह्या हातूंतल्यान तांची नारीक मुखार वचपाचें जें एक पावल आशिल्लें त्या पावला कडेन फाटी उरलें. एक काल जर हे बिल पास जाल्लें जाल्यार हो एक देशाच्या इतिहासांतलो एक सुवर्ण क्षण जातलो आशिल्लो, गोल्डन डे म्हणून जो मार्क केलो जातलो आशिल्लो. पण जी परंपरा काँग्रेसीन 1998 त्या वेळाचेर अशेंच बिल आशिल्लें, तेन्नाय तशेंच पाड घातले. त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता तंबीदुराई, आय मे बी रॉंग, पण तंबीदुराई मिनिस्टर आसतना तें बिल वचून काडलें, ओडलें, तें पिनलें, तें भायर उडयलें. ताजे नंतर 2003 अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारान मल्टिपल टायम्स हो अटेम्प्ट केल्लो आसा. त्या वेळाचेरय अशेंच 2 वेळा जेन्ना बिल प्रेजेंट केलें तेन्नाय तशेंच जालें आसा. तेन्नाचे समाजवादी पार्टी आसतले, मागीर BSP आसतले, बाकीचे सगळे पक्ष आसतले तांच्यांनी आनी काँग्रेस आनी आतां तरी बालक बुद्धी राहुल गांधी म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां. आमच्या कोंकणीन एक म्हण आसा, नाक खंय आनी आदोळी खंय, त्या प्रमाणे उलयतालो नारी बिल हाजेर चर्चा चलताली, पण कोण जादूगार मागीर आनी कितें खंयच कितें उलोवन ताजें म्हत्व कमी करप म्हणजे तेन्नाच कळटालें की आमकां ह्या बिलाचे आनी नारी शक्तीच्या संदर्भात कांयच येना. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर एक बरी खबर आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान DA म्हळ्यार डियरनेस भत्तो 2% वाड करपाक मान्यताय दिल्या. ही वाड 1 जानेवारी 2026 सावन प्रभावी जातली आनी DA सध्याच्या 58% वयल्यान 60% मेरेन वाडटली. हो फायदो केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच निवृत्ती वेतन धारकांक DRच्या रुपांत मेळटले. ह्या निर्णयाक लागून लाखांनी कर्मचारी आनी पेन्शन धारकांची येणावळ वाडटली आनी वाडट्या म्हारगायेच्या मुखार हो निर्णय थाकाय दितलो. लयराई देवीच्या जात्रेची तयारी पुराय जावपाच्या मार्गार आसा. जात्रेच्या फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शेनवारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारेचो आढावो घेतलो. सध्या तळयेर वचपाक बंदी घाल्या, पूण जात्रेच्या दिसा तळी सगळ्यां खातीर उक्ती जातली अशी म्हायती मुखार आयल्या. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. शेनवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हाच्या सयत शिरगांवा वचून तयारेचो आढावो घेतलो. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षक, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मजगती सध्या तळयेर वचपाक बंदी घातल्या, पुणून जात्रेच्या दिसाक तळी सगळ्या खातीर उक्ती जातली. नेम मोडटल्यांक 1000चो दंड भरचे पडटले. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या जात्रेच्या जाग्यांची 6 झोनांनी विभागणी केल्या. देवळाच्या आवारात होमखंड, टोळी, रस्ते आनी भौशीक सुवातींनी गर्दी नियंत्रणाचेर खर उपाय करतले. तशेंच दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान 21 एप्रिलाक सांजेर 6 ते 22 एप्रिल सकाळी 8 मेरेन निर्बंध घातल्यात. आज गोंय सरकाराच्या वतीसून ज्यो सुदारणा करपाक जाय आसल्यो ह्यो सुदारणा युद्ध पातळीचेर कंप्लीट जाल्लेल्यो आसा आनी आज जशा पद्दतीचे वातावरण म्हणजे एखाद्या गोष्टीचो जो आढावो घेवन आमी स्वता जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी हेजो आढावो घेतलेलो आसा आनी सगळ्यो सरकारी ज्यो यंत्रणा आहा ती सगळ्या व्यवस्थीत रित्या काम करीत आसा. उदाहरणार्थ जे नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जबाबदारी घेतलेली आहा आनी त्या अनुशंगान जी जागा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही मोकळी जागा दवरप
थंयसर कसले स्टॉल पयल्या दिसा लावप ना हो पयल्यान पयली हो निर्णय जाल्लो आसा आनी त्या अनुशंगान आयज पूर्ण जागा जी आसा तळये पासून ते देवळा पर्यंत ही ओपन आसतली थंयसर खंयची दुकानां सायडीक आसची ना सोडून इमर्जन्सीची जी योजना आसतल्यो इमर्जन्सी ऑफिसीस आसतली फायर इमर्जन्सी हेल्थ पुलीस हे सगळे थंय तिका 9 दुकानां दवरलेली आसा ती बी सायडीक दवरलेली आसा दुसरे दिसाच्यान जे आसा तेजेर विचार चालू आसा जी दुकानां घालपाक जाय तशेंच काही अनुचित गोष्टी घडोवंक जायना म्हणून सगळ्या जाग्यांचेर कॅमेरा बसयल्ले आसा आनी हेजे कंट्रोल ऑफिसान दवरलेले आसा देवस्थान समिती कडेन दवरलेले आसा सरकारी ऑफिशियल्स तेजे देखरेख करतले आनी ह्यो गोश्टी गवर्न करपाक लागून जागोजागी पुलीस तैनात आसतले आनी ज्यो अनुसूचित ज्यो गोश्टी घडल्यो तेजेर केन्नाच फुडें घडच्यो ना हेका लागून ज्यो उपाययोजना ज्यो केल्ली आसा तितून काही लोकांचे कंपाऊंड वॉल्स जे एप्रोच सामके नॅरो जातालो रोड ते सुद्दां काडून सरकारान बऱ्यापैकी ते रुंदीकरण केल्लें आहा आनी ग्रामस्थांनी तांकां जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल ग्रामस्थांचे हांव पयल्यान पयलीं आभार मानपाक सोदतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुसमण केपें वाठारांत एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. कुलूप लायिल्ल्या घरांत आवय आनी चलयेची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जालो. तांची नांवां अलका शिरवयकर वर्सां 70 आनी तिची धूव अनार शिरवयकर वर्सां 42 अशीं आसात. केपें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा 14 एप्रिलाक निमाणे दोगांक शेजाऱ्यांनी घरगुती सामान घेवन केपें बाजारांतल्यान परततना पळयल्ली खंय. ते उपरांत आवय अलका आनी धूव अनार 3 दीस घरा भायर तांकां दिसूंक नाशिल्ले. हाका लागून शेजाऱ्यांक दुबाव आयलो. ही गजाल ताणें आदले नगरसेवक तेरेजा त्रावाजो हांकां सांगिल्ले. त्रावाजोन रोखडेच केपें पुलिसांक ही म्हायती दिली. शेजाऱ्यांच्या शिटूकसाणेक लागून ही घडणूक उजवाडाक आयल्या. 3 दीस घरा भायर हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान शेजाऱ्यांनी दुबाव उक्तायलो. वेळार म्हायती मेळिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय धुवेचो असो दुर्दैवी शेवट जाल्ल्याची खबर आयकून वाठारांतल्या लोकांनी दुख्ख उक्तायला. शांत आनी सादे जिवीत जगपी ह्या कुटुंबाचो शेवट जाल्ल्यान जायत्या जाणांक धक्को बसला. थळावो नगरसेवक आनी लोकां सयत पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. घराची दारां बंद आशिल्ल्यान जनेला वयल्यान तपासणी केली. त्या वेळार अलका शिरवयकर जमनीर पडिल्ली दिसली. घरांतल्यान येवपी बुरश्या वासाक लागून घरांत भितर सरतना पुलिसांक अनार शिरवयकाराची कूड मेळ्ळी. आवय आनी धूव दोगूय ह्या घरांत रावताली. अलकाचो पूत पोरवरी रावता आनी पुलिसांनी ताचे कडेन संपर्क साधून ताका केपें आपयलो अशी म्हायती मेळ्ळा. घडणुकेच्या थळार पंचनामो केल्या उपरांत दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. मरणाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी केपें पुलिसांनी फुडली चवकशी सुरू केल्या. हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिळामळ वाठारांत शुक्रारा धपको दिवपी घडणूक घडली. आंबे काडपा खातीर गेल्ले बायलेक विजेचो खर शॉक लागून मरण आयलें. निकेल ऑलिव्हेरा अशें मरण आयिल्ल्या बायलेचें नांव आसा. संबंदीत मरण पाविल्ली बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आंबे काडपाचो यत्न करताली. मात तिच्या हातांतलो पायप निसटून विजेच्या सरयेक लागलो. पायप स्टिलाचो आशिल्ल्यान तातूंतल्यान विजेचो प्रवाह गतीन प्रवाहीत जावन ते बायलेक शॉक लागून मरण आयलें. आमकां बी आतां न्यूज मेळ्ळो आमी सकाळ कित्याक ती बायल आमगे वाड्या वयली आनी तेजें नांव सोकोरीन. आमी सोकोरीन म्हणटा पूण तेजें नांव निकेल ऑलिव्हेरा. हांव सरप्रायज कित्याक आमी कामाक गेले कडेन आमकां हो न्यूज मेळ्ळो आनी आमी तेचो ते सारकी लासोन गोबर जाल्ल्या भशेन सारकी काळें जाली आनी आमी आतां हॉस्पिटलांत आतां सद्या आमी बॉडी सेफ दोन येयलो आहा. आतां हिंगा आमी चोवपा येयलें इन्सिडंट हिंग इतली वायर सकयल हुआ उंच ही आतां पळयलें तें कोता न्ही 11 kV लायन ही चोवपा गेल्यार हातू लावन ती अटॅच करपा इतली सकयल आहा. हांव कितें म्हणटा इतली व्हडली इतली डेंजरस वायर इतले सकयल आसा. एक्चुली म्हाका दिसता 7 मिटरां वयर आसपा जाय. 7 मिटर चड हे आतां अडेच मिटरां पासून ना पूण याद चोवपाक गेल्यार आतां हिंग कोणा तितली ते इन्सिडंट जालो सोमत्यांचो आतां सगलो उच जालें हिंगा. पूण ते पायप पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मिटराचे सुद्दां आसपाना आनी जर 4 मिटराचे कमी पायप आहा ते जर तर ती वायर वयर आशिल्ली जाल्यार पायप तिका लागना आशिल्ले.
आनी हांव कितें म्हणटा चोय हें लागना आशिल्लें आनी इतलें सकल चोवपाक गेलें ह्या चोवपाक आतां आमकां ती दिसती पासून पडना चोय आतां आमी सपोज हें तें झाटोरी आसलोलें आमकां कळनासलें आतां तें क्लीन एरिया आहा म्हणून हें कळटा हें आज चोवपाक गेल्यार इतली डेंजरस एक मातशें टायट जावन तरी मनीस मरपाक शकता जाल्यार हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मातशें चोवपा जाय बाबा हें आपणागे वायर कितें ते एवरी इयर ते सर्विसींग कोताय हें चोवपा जाय समथींग इज हें डेंजर कित्याक आयज सकाळ एक गेले आज भुरगीं कोण गेले आनी कोणा कितें जाल्लें जाल्यार कितें कोताले आफ्टर क्रायींग कितें इन्सिडंट जाण रोडोन कांय फायद ना आयज ती बायल तिका 2 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय 3 भुरगीं आहाय धाकटी भुरगीं ती हाचो काजार जाल नाय आनी घोव भायर आसता आतां ह्या भुरग्यां माय ना जाली कित्याक लागून ओन्ली बिकॉज नेग्लिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे अशें करून चड लो अशें म्हणून वायरू आहाय चडशी सगळीं उंच आहाय आमची घरांतली बारीक वायर म्हळ्यार बारीक उंच आसताय पूण इतली 11 kV वायर हिंगा 1.5 मीटर तूं नाल्यार मेजर करपा जाता आनी म्हाका दिसता त्या वायरा घोडी तूं मातशें क्लोज गेल्यार तुका शॉक येता सो आनी कितली उंच आसपा जाय हांव मागतां सरकारा कडेन वा कोण डिपार्टमेंट आहा तेमी मातशें हेजेर चोवचें आनी हे आतां चोवपाक गेल्यार ही आतां सगळे कडेन देंवलाय ते मुखार बस सगळे देंवलो आहा आनी ती झाडीन सगळीं हें जालो हाय ही मातशें कितें आहा तें कोचें कितें आनी मुखार इन्सिडंट जावपा रावताय हो तेज्या पयलीं कोतोल्या कितें तें आमी चोवपा जाय रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आणि ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर JSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्यात हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला आम्ही सध्या रावणफोंड ब्रिजा सायटीर आसा आणि आता आम्ही सोमारच्यान ब्रिजाचे गर्डर लॉन्चिंगाचे काम चालू करपाचे आसा आता गर्डर लॉन्चिंगा खातीर आम्ही कलेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन हो जो रोड आसा फ्रॉम रावणफोंड सर्कल टू पावर हाऊस सर्कल अँड फ्रॉम पावर हाऊस सर्कल टिल ओल्ड स्टेशन रोड सर्कला पर्यंत फुल ब्लॉक आम्ही दवरलेलो आसा त्याच्या खातीर सगळ्या लोकांक हे सांगपा खातीर एक कॉन्फरन्स घेवपाक येता आनी हेतून आमी सोमारच्यान रोड फ्रॉम दॅट इज 20 एप्रिल सकाळी 7:30च्यान दनपारा 3:30 पर्यंत रोड बंद दवरतले मंगळारा सकाळी 8 रोड बंद दवरतले ते बुधवारा 5 पर्यंत सकाळचे बंद आसतलो मागीर ब्रेस्तारा हो रोड सकाळी 6:30 बंद जातलो तो दनपारा 2 पर्यंत बंद आसतलो आणि शुक्रारचो हो रोड 7:30 बंद करतले ते 3 पर्यंत बंद आसतलो सो हेची लोकांनी दखल घेवप आणि त्याप्रमाणे मातशे गव्हर्मेंटाक सहयोग करून कामाक हातभार घालप हेची रिक्वेस्ट करता हांव सर आतां रावणफोंड सर्कल आसा थंयच्यान कोणाक मडगांव येवपाक जाय लोकांनी रेल्वे स्टेशनांतल्यान तो रोड घेवन मागीर खारेपांडल्यान वयर रस्त्यान येवपा जाता आनी पावर हावसाकडल्यान जे वयर वयतात पळय तांकां दवरली तेन्ना सोंसपा जाता नाल्यार परतून सिटींतल्यान त्या सायडीन परतून खारेपांड्यान येवपा जाता सो हे लोकांनी स्कुला टायमाचेर सकाळची स्कूल टायमींग आसता लोकांनी हेची दखल घेवपाची आनी आमकां आनी पुलिसाक कॉपरेट करपाचें आनी मातशें थंय फर्स्ट डे टायम लागतलो तेका मातशें बेगीन भायर सरून भुरग्यांक पावपा वचपाचें नाल्यार लास्ट मोमेंटाचेर गर्दी जातली पळसकट्टा मोलेच्या पार्सेकर फूड्स कंपनी आड थळाव्यांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक शेनवारा 16 दीस पुराय जाले उपरांत लेगीत आंदोलनाची सरकार कसलीच दखल घेना असो आरोप थळाव्यांनी केला थळाव्यांनी आता येवपी वेंचणुकेत मतदान करपा संबंधी गंभीर भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या गावातले सुमार 300 मतदार कोणाक आणि कित्याक मतदान करचे हाचेर परतून विचार करतले अशें तांणी स्पश्ट केला इलेक्शन टायमार तितली सोदपा कोणूय येतले न्ही तेन्नाच कशी मेळटली आतां तेंची कितें तरी तुमी एक्शन घेयत ना जाल्यार आनी कोण घेतलो आतां आनी आमच्यान कांय सांगू बी नजो आनी कांय नजो तेन्ना तुमी कितें तें पळय अरे 8 दीस जाले 16 दीस जाले पळसा काट्यार बायलो बसता आमी बसता आमची अशें किंमत ना जाल्यार आतां तांकां उबे दारार करून घेवपाचें ना आमची कोणूच सरकार वासपूस घेयना कोणूय पळयना ताण भुकेचे ताणेचे रात दीस आमी हांगा रावता तेन्ना आतां आनी आमचें इलेक्शन म्हणून आमकां येवन सांगपाचें ना कोणूय आमचो 100 लोक आसा आमी 100 आमचो 200 जवळ जवळ 300 वोटींग आहा आमची 300 वोटिंगेंतले एक कोणाक वोटींग घालपाचो ना आनी जाग्यार सुद्दां तांकां घेवपाचें ना आमची वासपूस कांयच करिना जाल्यार तांकां आनी आमचें कितें आहा
कांयच ना, आमी आतां मरपाचेच म्हूण आमकां कितें तरी निर्णय जर सोमारा पर्यंत दिलो तर सालवा, नाही तर सोमार पर्यंत जर निर्णय कोण दिना जाल्यार हांगा उबे करून घेवपाचे ना आमी. आतां जवळ जवळ 3 पिढ्यो आमगेल्यो जाल्यो, 3 पिढ्यो जावन आतां दुसरी पिढी जाली, तरी आमचे कोण वासपूस घेयना. आमी मत्त फूल बीजे वांगडा आहा तेन्ना आमकां BJP सुद्दां आमकां तेजे हे करून घेयना. म्हणटना बरोबर आतां आनी कोणाक अधिकारूय ना आनी हक्कय ना आमकां विचारपाक. आमचे सरकार सामके डोळे बंद करून बसला, ते कितले पर्यंत बसता ते पळया. आमकां सांग बसल्यार 16 दीस जाले, आमची कोण चवकशी करिना, काय कितें आवाज करिना, काय ना. आमी करपाचें कितें आतां इतले दीस बसून? जर आमकां जर कोणी आज जालो शेनवार, फाल्यां जालो आयतार, सोमार येयलो, जर आमची कोण चवकशी करिना आनी आमकां जर पळयना जाल्यार आमी आनी फुडले फावटी आनी इलेक्शना कडेन आनी पळोवपाचें ना, हांगाच रावपाचें न्हू. आनी आमकां कोण विचारपाचो बी ना इलेक्शनाच्या टायमार. आमच्यो पळय हांगासर बायलो, आमचे भुरगे दादले बसला, तांकां आनी आमी फुडें आतां आनी इलेक्शनाक आमी आनी वचपाचीं ना. आमकां इलेक्शन आनी कसलें आसतलें? आमकां कोण पळोवपा ना जाल्यार आनी इलेक्शनाक आमकां कोण पळयतलो आनी आमी इलेक्शन कोणाक कितें करतली? सगळे कडेन श्री लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांचे एकवत उमेदीन सुरू आसा. मात पिळगांवच्या 50 परस चड भक्तगणांक निमण्या वेळार तळ बदलचो पडलो. जाग्याची अडचण निर्माण जाल्ल्यान धोंड भक्तगणांचेर ही पाळी आयली. पिळगांवचे 40 परस चड धोंड शेकड्यांनी वर्सां सावन तोट्यांतल्या एका भाटात लयराई देवीचे एकवत पायटाले. मात आतां संबंदीत भाटकारान हे भाट एका बिल्डराक विकला. देखून दर वर्सा एकवत पाळपी दोणांक पारंपारीक तळार एकवत पाळपाक अडचण निर्माण जाली. देखून निमण्या वेळार ह्या दोणाक तळ बदलचो पडलो. अंदू हे दोण पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुला सामकार आशिल्ल्या शेतात माटो घालून एकवत पायतात. कशें आतां आमी ज्या जाग्यार रावताले थंयच आमकां त्रास प्रॉब्लम येयलो म्हणून आमी दुसरे कडेन घेवपाचे आसले. थंय मिटिंगेक बसले, सगळे धोंड बांदव आसले, सगळे जाण आमी एके कडेन रावले. एके कडेन रावन मिटींग घेतली, खंय करुया, कितें करुया, कित्याक एकवताचो जागो आसा असो मातसो सायडीकूच जाय, शुद्धकरण करूंक जाय, देवीची पुजा अर्चा करपाक जाय, तितूर आमकां कसलोच भायलो डिस्टर्बन्स नाका, रांदता आसतना सायडीक सेपरेट जाय. सो आमी विचार करून सगळ्यांक विचारले. खूब जाणांची कोणाची शेतां आसता, हे आसता, तांकां विचारले. सो तितूरलो एकटो शेतकार हो निलेश किमोणकार, तेणी आमकां हो जागो आपलो हो दाखयलो आनी हो सगळे वटेन सुटेबल आसलो, कित्याक आमकां लायटूय मेळ्ळी, उदीकूय मेळ्ळी हांगासर. सो आमकां जे वस्तू जाय आसल्यो त्यो सगळ्यो सुटेबल मेळ्ळ्यो आनी देवीनूच त्यो घडोवन घेतल्यो अशें आमचें म्हणणें आहा. आनी ताका लागून आमचें हे आयच्यान हांगासर जालें. आनी कशें आहा की एकाच जाग्यार आमी रावले बरोबर आहा, पूण कशें आसता आमची फक्त 5 दिसाचो हे उत्सव करता. 5 दीस आमी सगळे रावन एकेठांय रावन सगळे उत्सव मनयता. सो तितूर कितें आहा, दुसऱ्या कडेन वादावाद करपाक हे करपाक काय आमकां तसलें कोता येना, कित्याक देवीच्या हितूर आमी एकठांय रावन सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचे विचार आमचो. सो आमकां हो जागो मेळ्ळो, तेजेर आमकां सगळ्या भुरग्यांनी घसघशीत सगळे करून घेतले. ते सगळे जाण आमचे आहा ते सगळ्यांनी सहभाग लायलो, हातभार लायलो माटो घालपाक, सगळे अरेंज करपाक, आनी आमचें काम हांगासर सुशागाद चालू आहा. अशें म्हटलें वयता की बरेच तेंप म्हटल्यार आतां आमच्यो 3-4 पिढयो आमच्यो गेल्यो, कित्याक आमचे कडेन जे भुरग्यां कडेन बेतकाटी आहा ती पयलीं पासून आमच्या आज्या पणज्यांनी दवरलेली आहा आनी ती आमी आज मेरेन फुडें चलयली आहा. थंय कशें जाल्लें, उदकाचो स्तोत्र मातसो लागीं आसलो, झर आसली, त्या कारणास्तव आमी थंय वयताले, कित्याक उदीक हें मेन आसता. आमकां जेवण पाणयाकूय जाय, न्हांक धुवपाकूय जाय, सगळे सवळ्यान निवळे करचे पडटा. सो न्हावपाक परत लागता. सो उदीक ज्या जाग्यार आहा थंय मेन बेजिकली वचप, आनी जागोय मातसो सायडीकचो आशिल्लो म्हणून आमी थंय चालू केल्लें, कित्याक तो आमच्या जाणट्यांनीच दाखोवन गेल्लो जागो, सो तो चालू आशिल्लो तसोच. रामचंद्र गर्दे आहा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य दिला. हांगासले बरेचशे प्रतिश्ठीत लोक, जो गांवांतले सगळे लोक आहा तेंच्यांनी खुबसो सपोर्ट दिल्लो आहा. म्हणून आमी आयज घसघशीत हो करून पळोवंक गेले जाल्यार तेज्याकून डबल टिबल माठो आमचो जाल्लो आनी उत्सव बरे पद्दतीन रंगलो आहा. आमचे पयलीं जाणटे जे रावताले ते जाणट्या फाटल्यान मागीर ती तेंची परंपरा आमी चलयल्ली तसो. खंयसर? हे आमच्या तोट्यान. कितें तोट्यान चलयली म्हणटा आमकां असो प्रसंग येयलो की ती जागा दुसऱ्या भाटकारान घेतली. तेणी आमकां पयलीं दिता सांगली, ती आमकां दिवंक ना तेणी. आनी तेच्या म्हणल्यार आमचे म्हाका दिसता आमचे ते 100 वर्सां पयलीं पासून ते चालू आहा. तेंच्या फाटल्यान आमी चालू केले आनी आमकां मागीर ती जागा मेळोंक ना. आमी खूब कडेन भोंवले. कितें तेन्ना हो निलेश किमोणकार आनी युवराज किमोणकार तेंच्यांनी आमकां हांगा आश्रय दिलो की तुमी हांगा माटो घाला म्हणून. आतां ह्या तळाचेर कितले धोंड आसात? हांगा आतां आमचे आसा 40-50 सुमार आहा. हांगा कसली अडचण ना? हांगा अडचण कसली येवंक ना आमकां. म्हणजे आतां ह्यान फुडें तुमकां तोट्यान रावपाक मेळचें ना? ना
आतां हांगाच तुमी हय हांगा आमचें कितें आसा तें आमी तेंच्यांनी आमकां आश्रय दिला न्हू आतां तेजेर फुडले आमी विचार करतले न्हू मागीर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.